विश्वास ह्या गव्हर्मेंटाचेर डेव्हलपमेंटा कडेन वचपा खातीर ताच्या अनुसार हांव सगळ्यात पयली गोंयच्या सगळ्या जनतेचे आभार मानता तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात आमकां मताधिक्य करून भारतीय जनता पार्टी विधानसभेच्या 3 मतदारसंघात लोकसभेच्या एका मतदारसंघात आमकां जैत मेळून दिलें. पणजे बद्दल आमी थोडेशे फाटल्यान दुख्खय जाता. साऊथ गोंयांत आमी थोडेशे कमी पडले, हाजेंय दुख्ख म्हाका जाता. तरी सुद्दां हांव साऊथ गोंयच्या जनतेचे आभार मानता की मोठ्या प्रमाणात आमकां मतदान सगळें केलें. ही विक्ट्री जी आसा आमी पळयता की गोंयच्या विकासाच्या वाटेन वचपा खातीर लोकांनी दिल्लो कौल आसा हो बऱ्यापैकी आमी म्हणटा की युवक आसतल्यो महिला आसतल्यो मोठ्या प्रमाणात आमच्या वाटेन रावला. लोकांच्यो मोठ्यो अपेक्षा ह्यो भारतीय जनता पार्टी कडल्यान आसा त्यो फुलफील करपा खातीर हांव आसतलो किंवा म्हाज्या बरोबरचे सगळे बाकीचे मंत्री आसतले. म्हणजे पंतप्रधान मोदीजींचें सरकार वयर येयलां, नक्कीच आमी सगळ्यांच्यो जे फुलफील करपाक शकतले ज्यो तेंच्यो अपेक्षा आसा त्यो फुलफील करपा खातीर निश्चितच आमी योग्य ती पावलां जी आसा येता त्या कार्यकाळांत करतले. फुडल्या 3 वर्सां हे गव्हर्मेंट स्टेबल आसतलें. आमचे अलायन्स पार्टनर बापू विजय सरदेसाय आनी आतां म्हाका परत फोन करून म्हजें अभिनंदनूय केलें. आमी सगळे जाण बरोबर आसा, युनायट आसा. ते पयल्या दिसाच्यान सांगत आसा आमचे इंडिपेंडंट्स आमच्या बरोबर आसा. ते स्टेबल आनी स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट हे गोंया खातीर आमी दिवपाक शकतले. सर रिसेंटली तुम्ही जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणून टेक ओवर करून आफ्टर दॅट ड्युरिंग दीस बायपोल्स आनी लोकसभाक तुम्ही खूब मिटिंग्यो घेतल्यो. यू अटेंडेड लॉट ऑफ मिटिंग्स. यू प्राउड दॅट अंडर युअर लिडरशीप यू वर एबल टू ब्रिंग अ ग्रेट सक्सेस फॉर द BJP पार्टी. इट इज एन कलेक्टिव्ह एफर्ट्स ऑफ ऑल. आमचे बेजीक मूळ कार्यकर्त्या पासून लिडरा पर्यंत सगळ्यांनी केल्लें काम आणि सगळ्यांनी ज्या पद्धतीत येद्या मोठ्या प्रमाणात काम केलें म्हणूनच आमकां हो सक्सेस मेळ्ळो. इट इज नॉट सिंगल, नॉट ओन्ली माय लिडरशीप, इट इज बिकॉज ऑफ कलेक्टिव्ह लिडरशीप. कारण भुतावयलो कार्यकर्तो पासून तो सगळे हांवें मिटिंगो घेतल्यो, हांवें पूर्ण गोंयभर प्रवास केलो, सगळ्या मतदारसंघांनी केलो, विशेष करून शिरोडा, पणजे, म्हापसा, मांद्र्यान विशेष करून केलो. पण त्याच बरोबर भुतावयलें काम जावपाक जाय आसलें त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केलें. तेजे परिणाम जे आसा हे आमकां मताच्या रुपान मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळा. 3 MLA जेन्ना येयल्या आतां जे ऑपोजिशन म्हणटाले आफ्टर 23rd कितेंय जावंक शकता वा आमचें सरकार आसतलें तेजेर आतां सगळे एस्पेक्ट एवरीथींग इज क्लियर नाव. बिलकुल. आमची विधानसभेची स्ट्रेंथ जी आसा ती ऑलरेडी 17 जाल्या. आमच्या बरोबर 3 गोवा फॉरवर्डचे आसा, सो दॅट 20 जाले. 3 इंडिपेंडंट MLA 23 जाले. त्या खातीर खंयसरूच आतां सरकाराक कसलो धोको ना. त्या ती विरोधकांनी कितलेंय जरी म्हटलें, हांव पयल्या दिसाच्यान सांगतालो की गोंयच्या लोकांचो आमचेर विश्वास आसा. कोणीय जरी सांगलें की 24 तारखेक सरकार बदलतलें, कदापि बदलचें ना, हें हांव परत परत सांगतालो. खरें म्हणजे पणजे आमी जिखपाचें. मातशें गणीत खंय चुकलें हें म्हाका लक्षांत आयना. नाजाल्यार ऑलरेडी 4चे 4 सीट हे भारतीय जनता पार्टीक नक्कीच मेळटले आसले. कितलें हेल्पफूल जातलो जेन्ना प्रायम मिनिस्टर तुमच्याच पार्टीचो जातलो सेंटराक सेंटर्स कॉलॅबोरेशन विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां फाटल्या जेन्ना 5 वर्सांक माननीय पंतप्रधान मोदीजीचें सरकार केंद्रांत आसलें आनी तें केंद्रांत सरकार आसल्या कारणान पयले फावटी गोंयांक येद्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंटा खातीर विकासा खातीर जी मदत जाल्या, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओन्ली मनी. आमी जे म्हणटा 15,000 कोटी आमी PWDच्या माध्यमांतल्यान हाडले, बट अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो टुरिजमाचो आसतलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन ज्या पद्दतीन सरकाराक सपोर्ट जातलो, म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सांक ताज्याय पेक्षा चड पद्दतीन जो आसा हो सपोर्ट जातलो. नक्कीच आमकां मायनींग सुरू करपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मदत जातली. नवीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की गव्हर्मेंट आसतलें किंवा प्रायवेट सेक्टर आसतलें, अदर इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येवपा खातीर आमकां केंद्र सरकाराची नक्कीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची मदत ही नक्कीच जातली. सर सावथाची सीट वचपाक कारण मायनिंगे खातीर सावथाचो सीट आमचो पळोवंक वता जाल्यार 8,000 मतांनी गेला. हांव तुका नक्की कारण डायरेक्टली आतां सांगूं शकना कित्याक गेला. आमकां घेवन बसचो पडटलो खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली मतां लीड त्या ती परत केन्ना तरी आमी जेन्ना एनालायसीस करीत बसतले सावथ गोवाच्या सिटाचेर तेन्ना हांव सांगपाक शकतलो की सावथाचो सीट लीड तुमची दिवल्ली आसा. हां, बऱ्याचशा मतदारसंघांनी आमची लीड दिवली. एक्सपेक्टेड लीड जी आशिल्ली कुडचड्यान आशिल्ली, आमकां सांग्यार आशिल्ली लीड मेळपाक जाय आशिल्ली, ती लीड थोडीशी जी आसा पयलीं सावर्ड्यांतली अजुनूय थोडी आमी धरलेली तेच्या पेक्षा लीड कमी पडली. कारणां वेगवेगळी आसूं शकता, बट नक्कीच ताजेर बसून विचारमंथन जातलें, ताज्या उपरांतूच आमी सांगपाक. सो उत्पलाक तिकेट पणजेन दिली जाल्यार तुमी जिखतले आशिल्ले. तो विशय कसो आसा, पार्टीन जो निर्णय घेतला तेजेर आत्तां उलोवण्यात काय अर्थ ना. पार्टीन जो केंद्र पार्टीन निर्णय घेतलो तो आमच्या खातीर फायनल निर्णय आशिल्लो. Sir, Babu Monserrat has said after winning that the equation will be changed once his friend comes back. As you know, now we are the 17 already in the assembly of 3 independent. I don't know where his friend had gone, but as we know that we are the stable government and definitely will run the show. So if MGP approach you, you will take? No, not at all. It is not required also.
पूण त्यांचो सपोर्ट तुमच्या अजूनही आतां विड्रॉच करूंक ना आतां तेंच्यांनी दवरला जाल्यार तसोच दवरचो हां. म्हाका काय तितून फरक पडना तेणी जाय जाल्यार काडचो ना धरचो थँक्यू